जेजू तुझी उतरां काळजाचो संतोष जेजू तुझी उतरां दोळ्याचो उजवाड जेजू तुझी उतरां जिणेचो विस्वास जेजू तुझी उतरां तानेल्यांक उदक जेजू तुझी उतरां भुकेल्यांक जेवण जेजू तुझी उतरां मेलोल्यांक जिवीत जेजू तुझी उतरां रोटोल्यांक बुजवण जेजू तुझी उतरां अपराध्यांक माफी जेजू तुझी उतरां गुलामांक सुटका. भयणीनो आनी भावांनो, माये मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्या खातीर. तुमी सदांच मिसान वांटो घेवन अदीक आनी अदीक जेजू सारकीं जायत वेतात. देवाकार दिवया, कित्याक ही कृपा देवान आमकां सगल्यांक दिल्या. हांव तुमचे पासत सोदतान मागतां सदांच, आनी तुमी घरा रावन म्हजे पासत आनी बाजिलिके पासत मागतात म्हणून जाणां. पूण सगळ्यां पासत आमचो गोंयचो सायब मागता, राखता, सांबाळटा आनी आमचें जिवीत चलयता जेजू सवें रावन. तर आमकां ही कृपा मेळच्याक तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जें खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत दवरून आतां भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं, तुमचेय सगळ्यां आसूं. भयणीनो आनी भावांनो, देवाचें भुरगीं आमी. जेजू आमचे सवें रावन आमकां हें भुरगेंपण अदीक वाडयता. कशे भाशेन आमी वागूंक जाय ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारूंक जाय, ताच्या उतरांचेर आमी कान दिवन आयकोंक जाय. सुरवातेक हें गायन घेतल्या प्रमाणें ताचीं उतरां म्हत्वाचीं आनी ती आमी बरे भाशेन आयकून पाळलीत तर आमचें जिवीत सारकें सुकेस जातलें. पूण खूब फावटी तें तशे भाशेन जायना, आमी चुकता. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें भोगसणें मागया. काळजांत थावन दूख दोत्तल्यांक भोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, क्रिस्ताक काकूत कोर, क्रिस्ताक काकूत कोर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. तकले बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, तूं भावार्थ्याचें जिवीत, खालत्यांची व्हडवीक आनी बऱ्या मनशांचें सासणीक सूख तुवें उदारपणान भासायलाय. त्या सुखाबरीत जिविता भरतेन आमचे ताळणेंत काळजां दादोशी कोर. ही आमची खालती विनंती दोळ्यान आयकून घे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी आयकोया.
धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. त्या दिसांनी देवाचें उतर शिंपडटालें आनी वाडटालें. आपलें काम सोंपयतच बार्नाबास आनी सावलू जेरुसलेमाक थावन परतले आनी ताणें आपणा बरोबर मार्क म्हणलोल्या जुवांवाक हाडलो. आंतियोकेचे पवित्र सभेंत प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलोलो सिमांव, सिरियनाचो लुसियस, हेरोड उपराजाच्या भुरग्यापणाचो इश्ट मानायन, आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांवें तांकां आपयल्यात ते खेरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन काडात. तेन्ना उपवास आनी मागणें करून ताणें तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां पाठयतच ते दोगूय सेल्युसियेक गेले आनी थंय थावन तारवार बसून सिप्रूस जुंव्यांच्या वाटेन ताणें दवरली. सालामिसाक पावतच ते देंवले आनी थंय ताणें जुदेवांच्या देवस्थानांनी देवाचें उतर परगटलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गिताक आमचो जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलाबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. ये परी मनीस पृथ्वीमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. उद्गार: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याया प्रमाणें जोडटी करताय. निती प्रमाणें करताय परजांची मुनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगली पृथ्वी ताच्या पांयां पडूं. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं, तुमचेंय सवें आसूं. जुवांवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून व्हडल्यान म्हणलें, म्हजेर विस्वास ठेवता तो म्हजेरूच न्हय, बगोर म्हाका पाठयला ताचेर विस्वास ठेवता. आनी म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला ताका पळयता. हांव संवसारांत उजवाड कसो आयलां, देखून म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोख
कान उरचो ना. कोणूय म्हजी उतरां आयकल्यांत आसतना ती पाळ्ळी ना जाल्यार हांव ताचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारिना, कित्याक संवसाराचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारण करूंक आयलां. म्हाका लेखिना तो म्हजीं उतरां मानून घेना. ताची मुनसुबी कोत्तलो कोण एकलो आसा. जें उतर हांव उलयलां तेंच निमाण्या दिसा ताची मुनसुबी कोत्तलें, कित्याक म्हजेच वस्तूंकी हांव उलोवंक ना, बगोर हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें तें म्हाका पाठयलां त्या बापान म्हाका फॉर्मायलां. आनी ताचो हुकूम सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणो. देखून हांव उलयतां जाल्यार जें बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ल्हान भुरगीं घरच्यांची घोडयेक तें आयकोना जायत, पूण टिचरीचें कितें सांगता तें सारकें पाळटलीं. एकलें भुरगें जेवणाच्या वेळार उदक पियेना. उदक तीं दोत्तालीं ताजेशी, ना म्हणटा टिचरीन सांगलां उदक पिवंक फावना, आनी तें सारकें पाळटा. आनिकूय तसलें कोत्ता, जेवणा आदीं फ्रूट खाता, दुसरीं जेवणा उपरांत खातात. पूण हें ना, दृढ विस्वास आसा टिचरीच्या उतरांचेर. आनी असल्योच खूब वस्तू आसा, टिचर सांगता तें सारकें आयकता पूण घरच्यांचें आयकना. अशें तुमचोय अणभव जालो आसतलो. तुमचीं भुरगीं तशींच कोत्ता आसतलीं, टिचरीचें आयकता. म्हणजे कोणाचें तरी आयकोन त्या प्रमाणें आमचें जिवीत आमी चलोवंक जाय. म्हणटच आयचीं उतरां जेजू आमकां सांगता तींच. म्हजें आयकना जाल्यार तुमकां तींच उतरां. आतां कितें जाता, हें सोत आनी तें करिना जाल्यार ती मागीर फोटींग जाता न्हय, आड वेता आमी. आतां तें जें आड वेता तें पातक जाता, आनी पातक मागीर आमकां खास्तीचें फॉर्मूण मारता. जेजून तेच भाशेन सांगलां. ताचीं उतरां आमी बरे भाशेन आयकून मनन करूंक जाय. जेजून आमकां कितलींच बरीं उतरां सांगल्यात. आनी एक सांगलां पळय, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. आमी केन्नाय संकश्टान पडलीं, वायटान पडलीं, पिडेंत पडलीं, कितें तरी आमकां वायट जालें जाल्यार आमी जेजूशी पयलीं येवंक जाय. तो आमकां समाधान करतलो. कसलेय ते भार घेवन बेश्टेच आमी नाका पुरो करची न्हय आमच्या जिवाक आनी दुसऱ्यांच्या जिवाक. आमी जेजूचेर दवरलें की ना तें मागीर सगळें सोंपें जाता. हे भाशेन देवाचें उतर ते परगडटाले, जें आयकल्लें जें तें पाळटालीं तें दुसऱ्यांक सांगतालीं आनी खात्रेन सांगलें की ना मागीर तांकां बरें दिसूंक लागतालें. आनी हे भाशेन तीं पत्करतालीं आनी तीं दुसऱ्यांक सांगतालीं. हे भाशेन आमचे मदें जावंक जाय. देवाचीं उतरां आयकून आमी तीं पाळूंक जाय, समजोंक जाय, तांचेर मनन करूंक जाय, तांचेर मागणें करूंक जाय. आनी मागीर तें एक आमचें कन्विक्शन जाता आनी हें आमी दुसऱ्यांक शिकयतले. आनी हे भाशेन जेजूचीं उतरां सगल्यांक पावतलीं. पळयात कशे भाशेन बार्नबास आनी सावलू ते दुसऱ्यां बरोबर थंयसर प्रवादी कशे आसलेले, पूण पवित्र आत्म्यान तांकां कळयलें. पूण केन्ना भोजवण करताले आनी उपास करताले, मागण्यांत आसताले, तेन्ना ते की देवाचें उतर पवित्र आत्म्या उदेशी आयकतात आनी पवित्र आत्मो सगळें स्पश्टपणे आमकां कळयता. तांकांच न्हय आमकां पुऱ्यान. आमी तर मागण्यांत आसत सगळें आमकां स्पश्टपणे दिसता. तें मागीर आमी दुसऱ्यांक सांगलें की ना तांकांय बरें दिसूंक लागता. कित्याक देवाची येवजण तातूंत आसा.
आनी हे भाशेन देवाचें उतर ते परकोटीत आसले, तांकां काडून दुसरे अशें धाडटाले आनी थंयसर गेले की ना तांचें कन्विक्शन आसलेलें म्हणून, दृढ विस्वास आसलेलो म्हणून आनी ते खात्रेन ते भाशेन जियेताले म्हणून ते एक नमुनो जावंक लागतात. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, वय आमी तेच भाशेन जेजूक एकवटोन ताचीं उतरां आयकत रावया. सोंपेपणी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. सुस्कार भायर सोडटना सगलें आमचे भितर आसा तितलें बरें वायट ताचें वो कोणाचेंय जावं सगलें भायर काडया. आनी भायर काडलें की ना जेजूचें दवरलें की ना आमकां तातूंतली सुटका मेवता आनी ताचें उतर अदीक आनी अदीक घोटायेन वाडोंक लागता. हे भाशेन 5 मिनट न्हिदच्या आदीं केलें तर सारकी आमी ताचे बरोबर न्हिदोंक येतल्या आनी तो आमचें सगळें वावुरतलो आनी भितरल्यान आमचें अंतस्करण थाऱ्यार हाडटलो. कितें करूंक जाय जाल्यार वेळ जाय न्हय, 1 वर वय, पूण 4-5 वरां ताचे बरोबर हे भाशेन सारलीं की ना तो आमकां सारको थाऱ्यार हाडटलो. सकाळीं उठ्ठना उर्बेंत आमी उठ्ठले जेजूक एकवटोन आमी आमचो वेळ सादतले आनी ते परी आख्खो दीसभर मागीर कुरपेन बरोवन सगलीं आमचीं चिंतनां उतरां भावना जेजू सगळें धरूंक लागतलें आनी हे भाशेन तो आमचें जिवीत चलोवंक लागतलो. ताचो पवित्र आत्मो आमकां शिकयतलो कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय आनी आमी जेजू भाशेन हांव म्हजीं उतरां उलयना म्हणटलें आमी, पूण जेजून आमकां दिल्या आनी जेजू आमचें सगळें करता तेंच आमी सगळ्या जाणांक दाखयता. हे परी जेजूचीं उतरां आमी सगल्याक शिंपडायतले. हें उदीक शिंपडावच्याक आमचे हात आतां उंटयेन दवरया, अशें दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयाचीं बोटां आसा थंयचोतान तकले मेरेन कुडींत मनांत ओतम्यांत आमी जेजून बरोवन येता. सगले आमी जेजूचेर दवरया, जेजूच्या नांवान जेजू 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 जेजू. सुस्कार काबार जायसर जेजूचें नांव घेत रावया आनी हे परी भितर आहा तितलें भायर काडया. सगलें भायर हे भाशेन काडलें की ना पिळून एके वतीन तें मागीर पोत्तून जेजूचें बरेंपण उतरां आमचें सगळें बरोवन येतलीं आनी हे परी आमी नितळ निर्मळ जातल्या आनी जेजू आमचें सगळें जो आसा तो अदीक आनी अदीक परजळूंक लागतलो. आमचें जिवीत जेजूचें जिवीत जावंकूच जाय, कित्याक ताणें आमकां कुरपेन भरलेलें आसा आनी हे कुरपेन रावन आतां आमी आमची मागणी देवा बापाक करया. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरां खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां भेटवणेचो वेळ. आमचें जिवीत जेजूक आमी ह्या उंड्या आनी सोऱ्या वरवीं भेटोवया.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. देवाचो पूत मनशा स्वयंबाचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाचे आनी दाका खुणाचे खुणे वरवीं आमकांय ताच्या देव स्वयंबांत वांटो मेळूं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी जेजूचें अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काले आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार, पवित्र पवित्र पवित्र. दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत
आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनोजवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोजवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवयतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोजवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखां पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां उतरां आपलीं दिल्लीं आसा कशे भाशेन आपल्या बापायक आमी उलो मारूंक जाय. त्याच उतरांनी आमीच न्हय, जेजू आमचे सगळें हें मागणें बापायक उबारता आनी हे परी तो आमकां आपले कुडींत भाग दिता. ताका एकवटोन सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशण उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घारा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्या जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. दोळे धांपया आनी जेजूक आतां आमी स्विकारया आमच्या काळजांत.
म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां येता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमचें सगळें जिवीत समर्पुया. ह्या उतरांनी जीं बागेवन फ्रांसीस शेवेरान स्विकारलीं आनी त्या प्रमाणे तो जियेतालो तेच परी आमी जियोंक लागया. गे दोनया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. कोणवेळे बापा, सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां सगल्यांक हांव बरें मागतां. तुमी दर दिसा ह्या मिसान वांटो घेवन अदीक आनी अदीक जेजू सारकीं जाल्लीं आसा. पूण हाचो परिणाम आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालीन जावंक जाय. जशें तें भुरगें आपल्या टिचरीचें आयकोन तें सगळें पाळटालें ते भाशेन आमी दृढपणे जेजूचीं उतरां आमच्या काळजांत धरून आमच्या जिवितांत तीं दिसून येवनी. ही कृपा आमी मागलेली आसा, ती आमकां मेळिल्ली आसा. त्या प्रमाणे जिवोवच्याक तुमकां आतां हांव आशिर्वाद दितां. सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं, तुमचेंय सोबें आसूं. आनी सर्वोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजेर सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोवीड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्याक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतलीं तुवें निवारलीं. ह्याय फुडें आमकां राखतले आनी सांबाळटले म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगळ्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसऱ्या खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतलीं वाचयतले म्हूण बोरमासो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन तें शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन.
San Francisco Xaviera, tuji kudu goya shara, tu Jezucha soinika, sodan zoitivot kor maka. Tu Jezucha soinika, sodan zoitivot kor maka. San Francisco Xaviera, tuji kudu goya shara, tu Jezucha soinika, sodan zoitivot kor maka. Tu Jezucha soinika, sodan zoitivot kor maka. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आतां हांव आमच्या पाप सायबीण मांयक एक मागणें केल्लें आसा तें हांव करून एक आमचे बापा 3 नोव्हेंबर म्हणटा आनी मारयेचें तूस म्हणून एक गायन आमी तिका करुया. सगळो त्योस म्हज्यान तुमचे बरोबर करूंक जायना, तुमी कोत्तात म्हणून म्हाका खात्री आसा, पूण हें मीस जाल्या उपरांत सायबीण मांय कडेन आमी मागया. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता देवाचे भाग्यवंत माये. आतांचे गंभीर परिस्थितींत जेन्ना आख्खो संवसार संकश्टाक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपांत उडून येता देवाचे आनी आमचे माये, आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस्त पिडे वेळार तुजी काकलुतसार नदर आमचेर घाल. भोव भाग्यवंत आंकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्या खातीर रुदन कोत्तल्यांक, भोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोवंक ना तसल्या मेल्ल्या खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को कोत्तल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेचे पसरणे वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तांक लागीं रावंक घडोना तांकां तुजी घोटाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावी फुडारा विशीं हुस्को काडटात तांकां बोरवाशान बोर. देवाचे आनी आमचे माये, हें व्हड संकश्ट संपोवंक आनी बोरवासो आनी शांती नव्यान उदेवंक देवा आमच्या काकलुतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलेल्यांच्या आनी मरून गेलोल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांचीं काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुज्या देवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आपखुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा कोत्तल्यांक आनी गवळे कुसक्यान आनी शुभ वर्तमानाक विस्वाशी रावन सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्यांक याज्ञिकांक तुजे लागीं राव. भाग्यवंत आंकवारी, हे पिडेचेर जैत व्हरूंक विज्ञानीक मोळार वार कोत्तल्या भाव भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुणदायक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुळाव्यो गरजो शाती पावोवंक आदार जाय आसलेल्यांक जाणवायेन, हुस्क्यान आनी उदारपणान मजत दिवं शिकोर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोव भाग्यवंत मारये,
झुजांची हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू खोर्सोवचे सुवातेर फुडाराक असलीं व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सोद वावर करूंक पयशे खर्चूंक आमची अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये, आमी सगोट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय करतात ते संबंद उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या आमकां भावार्थान मजबूत, सेवेन दिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये, कोश्टवंतल्यांचे बुजवणे, तळमळतल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात पातळून ह्या पेस पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेंत तारोणांची आनी बुजवण्यांची खुणां कशी तूं परजळटाय तर आमी तुका शरणां येता. हे कोणवाळे मोगाळ आनी दुर्लभ आंकवार मारये. आमेन. आमचे बापा तूं सरकार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे, कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर शेठाय आसा. उस्तुरा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे, देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे, कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर शेठाय आसा. उस्तुरा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे, देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे, कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर शेठाय आसा. उस्तुरा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे, देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदीं आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्टो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गर्व दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनओळख्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी ताची संस्थे खातीर सर्व काळांत आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. Qualquer atintli, fantia porintu, Marie udetai, Ake pritvicer, Surya vorintu, Ranie porzoltai, Dupa vorintu, तुझ्या गुणाचो दोम दोम शिंपडायताय. तुझ्या पांयाशी पोरजोळ जायाचो सगळ्यांक पावयताय.